कलेक्टरा कडल्यान एक ऑर्डर काल इश्यू जाल्या. इट इज रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ heavy vehicles and interstate buses on the bridge. हाज्या बद्दल ती ऑर्डर इश्यू जाली. आनी थोडे दीस पयलीं आनी एक ऑर्डर आयिल्ली. ती ऑर्डर ऑफ क्लोजर, टेम्पररी क्लोजर ऑफ द ओल्ड ब्रिज, ओल्ड मांडवी ब्रिज. ताका लागून खूब कन्फ्युजन तयार जालें आनी म्हाका खूब फोन येवपाक लागले. ते भायर आमच्या ऑफिसरांकूय फोन येवपाक लागले. सो हांवें प्रेस ब्रिफींग इतल्याक लागून आपयला टू क्लियर दॅट मिसअंडरस्टँडींग. पयली जी पळय ऑर्डर आसा ती ऑर्डर इज टेम्पररी क्लोजर ऑफ ओल्ड मांडवी ब्रिज. आतां कितें जालां, थोडे दीस पयलीं तांणी एक L&T जे पळय नवे ब्रिज बांदतात, उदकाच्या मदीं तांचें काम चालू आसा, पुलाच्या मदीं काम चालू आसा. ते कामाचे थंय सिमीट घालतात, ते मदीं तो खांबो उबारतात. ते सिमीट घालता आसतना मदीं तांचो तो पंप आसा तो मोडलो. आतां प्रॉब्लेम अशें जालें, टॅक्निकली तो पंप मोडत जाल्यार जर तर देर इज सम डिले इन पुटींग सिमेंट, देन इट बिकम्स वीक. सो इन दीस फ्रेनेटिकल स्टेट ते आमचे कडेन आयले की आमकां इमिजिएटली आमकां रिलीफ दी. आमच्यो ऑलरेडी कालयल्लें सिमीट ते गाडयांनी हाडिल्लें आसा, बट द प्रॉब्लेम इज द पंप इज नॉट फंक्शनल. ताका लागून ते आतां सिमीट पेड्ड्या जाता, गाडयो पेड्ड्या जाता आनी सगळें प्रॉब्लेम जाता. सो इन द मिडल ऑफ द नायट वी क्लोज डावन द ब्रिज आनी बाय पुटींग अनदर स्मॉलर पंप ते L&T कंपनीन ते सिमीट ते हातून देंवयलें. बिकॉज दीस टायप ऑफ सिच्युएशन एरायजीस. कित्याक आमी वी आर इन द ट्रान्जिशन स्टेट. ज्या टायमार आमी असलें काम चालू करतात तेन्ना असले प्रॉब्लेम्स डेवलप जातात. ताका लागून इन फ्युचर जर असो प्रॉब्लेम जालो देन वी हॅव टू एक्वीप अवर सेल्स वीथ सफिशंट ऑर्डर्स. ताका लागून तो पयलो ऑर्डर आसा ती इट इज स्पेसिफिकली फॉर दीस टायप ऑफ अ सिच्युएशन. जर तर अशें सिच्युएशन तयार जालें देन वी वील क्लोज डावन द ओल्ड ब्रिज आनी तें आमी बंद करता पळय तें कोणाक कळचें ना. बिकॉज इट इज इन द मिडल ऑफ द नायट, रातच्या टायमाचेर वेन द ट्राफीक इज लिस्ट. एंड बेर वन थिंग इन मायंड, आमी ओल्ड पूल अशा टायमारूच बंद करतले जेन्ना न्यू दोन्ही ब्रिज एका बरोबर बंद जावचे ना. सो तें पॅनिकी सिच्युएशन तकलेन हाडनाकात.